सोमार 15 जुलै 2024 सांत बोनावेंच्यो धर्माध्यक्ष आणि धर्मशास्त्री समरण. मुखेल वड शांती नियाळाक आधार. पास्कांच्या काळार मिसाचे सुरवातेक यादनीक अशें नोमान करता. आमच्या देवा बापाची आनी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी शांती तुमचे सवे आसूं. शांती म्हणल्यार अहिंसा. शांती करतात ती सुभागी. देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. आयच्या पयल्या वाचपांत देव इस्रायल परजेचेर रागार जाता तांचे योद्न होम नाकारता. आमासो उत्सव जात्रांक कांटाळटा आनी कितलीं मागणी केल्यार कान दिवचें ना म्हूण सांगता. ते पासत तुमचीं काळजां मनां नितळ करात, शांती करात, बरें करूंक शिकात, न्याय नीत राखूंक वावरात, जुलूम सोंसतल्यांक, अनाथ भुरग्यांक आनी विधवांक सांबाळात म्हूण आदेश दिता. शुभ वर्तमानांत जेजू आपल्या शिंसांक 3 भाशेन शिकोवन दिता. पयली, जेजूक लागून कुटुंबांत एकामेकाचेर झगडीं उपरासतलीं. दुसरी, भावार्थ तेवतल्यांनी सदांच देवाचो मोग पयलो करचो उपरांत दुसऱ्यांचो, तेन्ना तूं तुजो आत्मो सांबाळटलो. आनी तिसरे सुवातेर, भावार्थ तेवतल्यांनी देवाच्या राज्याची खबर परगटूंक कायदो आनी परगटतल्यांक मजुरी मेळटली म्हूण खात्रेन सांगता. आयज संवसारांत झुजां वाडल्यांत. घरांत शांती, एकचार, समजिकाय, मोग, रेस्पेत आनी मागणी नाच. आमकां शांतीची गरज म्हणटच आमी आमच्या कुटुंबांनी मागणें सुरू करुया आनी जे सुवातांचेर वायट वचता थंय शांती येवंक जेजू शांतीच्या कुंवरा लागीं मागुया. म्हजो थाराव दुसऱ्यां सवें एकचार बांदून शांतीन वागूंक वावुरतलीं.